जुवांवा परमणे शुभ वर्तमान आवेस्वर 13 ओळी 1 ते 30 आनी 8. जेजूचो वेळ पावता. देवाच्या मेंढऱ्याचें पास्क. शिसांच्या सांगाता जेजूचें निमाणें जेवण. जेजू शिसांचे पांय धुता. पास्काच्या उत्सवा आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. संवसारांत आसलोल्या आपल्यांचो ताणें सदांच मोग केल्लो, पूण ह्या वेळार ताणें संपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देवचारान सिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घाल्लें. बापान सगळें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवा थावन आयलां आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो. ताणें आपलें आवरण काडलें आनी एक रुमाल घेवन तो आपल्या पेंगटाक बांदलो. उपरांत एका तोसांत उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो शिमाव पेद्रू सोरशीं गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका पोरतिपाळ केलो. हांव करता तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून पोरतिपाळ केलो. तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांयच न्हय, बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकलीय धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगळे नितळ नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातोच आपलीं वस्त्रां घालून जेजू आपले स्वातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकीं उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां केलां तशींच तुमीय करात. हांव तुमकां सत सांगतां, आपल्या धोनयावून गुलाम व्हड न्हय, तशेंच पाटयल्लो कोण आपणाक पाटयला ताचेहून व्हड न्हय. हें जाणो जावन तुमी तशेंच करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगळ्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें विंचून काडल्यात तें हांव जाणो, पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाळून येवंक जाय. जो म्हजेर बराबर जेवणाक बसलेलो आसा ताणेंच म्हजेर खोंट उबारली. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवच तो म्हूण तुमी भावार्थ धरचे खातीर हें घडचें आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां सत सांगतां, हांव धाडटा तांकां मानून घेतात तीं म्हाका मानून घेतात, आनी म्हाका मानून घेतात तीं म्हाका पाटयला ताका मानून घेतात. जेजू घातक्याची येवजण उक्ती करता. अशें उलोवन जातोच जेजू सगळोच थरथरलो आनी उक्तेपणी ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करतलो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो
जेजू मोग करी तो जेजूचे कुशीक जेवणाक बसून आसलो. देखून सिमोन पेद्रोन ताका खुणा करून म्हणलें, तो कोणाची खबर करता? ताणें जेजूच्या होड्ड्यार बागवून ताका म्हणलें, सोम्या, तो कोण? जेजून परतीपाळ केलो, जाका हांव हुंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी ताणें हुंड्याचो कुडको घेतलो आनी तो बुडोवन जुदासाक सिमोन इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. हुंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजोंक ना. जुदासा लागीं पंक्तीची गांठ आसली देखून जेजू ताका अशें म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें. उत्सवाक आमकां गरजेचें तें घे वो गरिबांक कितेंय घाल. म्हणटच हुंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोकडोच भायर सरून गेलो. रात जाल्ली. 9वी आज्ञा. तो भायर वेतोच जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळटली आनी ताचे सवें देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवें महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें महिमा दितलो आनी रोकडोच ताका महिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमच्या सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी जशें हांवें जुदेकारांक म्हणलां तशें हांव आतां तुमकांय सांगतां. जंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. एक नवी आज्ञा तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण सगळ्या मनशांक कळटलें. पेद्रू विशीं जेजूचें बाकीत. सिमोन पेद्रून ताका विचारलें, सोम्या, तूं खंय वेताय? जेजून परतीपाळ केलो, हांव वेतां थंय. तुज्यान आतां म्हज्या फाटल्यान येवंक जायना, पूण मागीर येतलोय म्हज्या फाटल्यान. पेद्रून ताका विचारलें, सोम्या, कित्या पासत म्हज्यान आतां तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, ओय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सत सांगतां, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका वळखो नाय म्हूण सांगतलोय.